येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. भारतात फाटल्या 24 वरां भितर सुमार 2000 कोविड-19च्यो केशी नोंद जाल्यात. ह्यो केशी मेळोन हो आंकडो आतां 26,496 केशींचेर पावला. भलायकी खातें सांगता त्या प्रमाण सोमारा सकाळीं मेरेनचो हो आंकडो 824 जाणांक जीव होगडाचो पडलो, जाल्यार 5,803 दुयेंती बरे जाल्यात. ह्यो केशी वाडत गेल्यो जाल्यार बंदीचो काळूय वाडूं येता अशें आयकुपाक मेळटा. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली दिसा भितर हजारभर केशी वाडल्यात. शुक्रार ते शेनवारा मजगती कोरोना व्हायरसाच्या केशींनी 6% वाड जाल्ल्याचें सरकारी रिपोर्ट सांगतात. कोरोना व्हायरसाक लागून आयिल्ल्यांच्या मरणाचे आंकडे 16 दिसां भितर 2 लाखांनी वाडल्यात. 1 लाखाचो आंकडो वाडपाक 91 दीस घेतले. संवसारभर कोविड-19ची लागण जाल्ल्याच्यो 28 लाख नोंदी आसात, जाल्यार 2 लाख जाणांक मरण येयलां. तेतूंतले 8.2 लाख दुयेंती बरे जाल्यात. नुस्त्या बोटींचेर काम करपा खातीर राज्यांत बरेच कामगार भायल्यान आयल्यात, पूण ह्या विशया वयल्यान वादय निर्माण जाला. सरकारी अधिकारी आतां तेची काळजी घेवपाच्या कामाक लागल्यात. तांणी ह्या कामगारां मदीं भलायके विशींची जागृताय करपाक सुरवात केल्या. मार्चांत लॉकडावन सुरू जाल्लो, तो आतां एप्रिला मेरेन वाडयला. पूण भौशीक मळार वेगळेच देखावे पळोवपाक मेळटात. लोक गरजे भायर भोंवतना दिश्टी पडटात. आवाहन केल्ल्या प्रमाण एकामेकां मदीं सोशल डिस्टन्सिंगय दवरिनात. पळयात दक्षिण सरावली आनी बाणावली दर्यादेगेवेले हे कांय देखावे. कितेंच घडूंक ना अशे तरेन पर्यटक बिनधास्त हेट्टना दिश्टी पडटात. कोरोना व्हायरसाक आमी स्वता जावन आमंत्रण दिवंक सोदतात हय. तुमकां विनवणी करता, घरा कडेन रावात, सोशल डिस्टन्सिंग पाळात, तुमच्या आनी आमच्या बऱ्या खातीर सरकारान घालून दिल्ले नेम पाळात. लोक मातशे भायर सरला कित्याक आमचे सीएमान कितें सांगलो आहा गोंय सेफ आहा म्हणून. हे सीएमान कितें केलें तें एकदम बरें केलां. कित्याक आमी गोंयकार आनी हे बीच बॉयज आहाय ते चड ट्युरिजम धंद्याचे आहाय. आमगेलो बेंगलोरचो लोक आनी दिल्ली लोक आनी बॉम्बे लोक चड येता. पूण 1 म्हयन्या मद आमकां हितून लोक आसलो आमगे गोंयकारां देवा कृपेन ते कोरोना म्हणटे दुयेंस ना म्हूण गोंय साहेबागे मिलाग्री. आनी हे सीएमान कितें केलें तें सारकें बरें केलां इन एडवान्स बंद करून. थोडे बेश्टे बोबाट माता हेणें कितें केलें तें बरें केलें ना म्हूण. 40 आमदारां सांबाळपा इट्स इजी, पूण 15 लाख लोकां सांबाळपा नॉट इजी. पूण तेरो पुसा न्यू सीएम जावन आम जाला गोंयकार लोक शाबासकी दिता तेका. तुका हांगा बिचार लोक आसात, कितें दिसता तुका? लोक आहा म्हळ्यार हो आमगेलो स्वताचो गोंयकार लोक. हे लोक कोणा रेमातीज म्हणटाय ते पोटा, कोणा डायबिटीज आसता, कोणा आमगे ब्लड प्रेशर आसता, तो आपणागे मॉर्निंग नाजाल्यार इवनिंग वॉक मारपा येताच. आनी स्पेशली माया म्हयन्या आनी एप्रिला म्हयन्या लोक हे आमगे हारे हेल्थी वॉटर म्हूण उदो न्हांवपा येता. सो हे कांय ना, पूण लोक आमगे गोंयकार बरें डिस्टन्स बी दोन वॉक मारता. हेचो मुखय दुखू हे बी आहा. ही घाल म्हळ्यार आमकां लोक कोण ना जाल्यार घालप ना, पूण लोक आहा जाल्यार घालप. कितें दिसता आज 1 म्हयनो 4 दीस. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. शारां आनी गांवांतलीं सगळीं दुकानां, खास करून धान्याचीं दुकानां उक्तीं दवरात, पूण मॉल्स, मार्केटां आनी मार्केट प्रकल्प बंद दवरात, सरकारान सांगलां. भाजी खरेदी करप होवूय वादाचो विशय जावन रावला. कारण लोक गरजेची जतनाय घेनाशिल्ल्यान, सोशल डिस्टन्सिंग पाळिनाशिल्ल्यान देखून ह्या सगळ्या वस्तूंची खरेदी करपाचे सुवातेर फोंड्या पालिकेन सामाजीक अंतर आनी सुरक्षीताय दवरपाचें थारायलां. पळयात. आयज हांव लॉकडावन जाला पासून फर्स्ट टायम सब्जी मार्केटात गेलो. आयज भाजी बरी अवेलेबल आसलेली सगळे कडेन आणि सिस्टमॅटिक वेज लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग सुद्धा मेंटेन केले. सगळे जे कस्टमर असले ते व्यवस्थित आपापले डिस्टन्स मेंटेन करून आपापले जे पर्चेसिंग आहा ते व्हेजिटेबल परचेस करताले आणि सगळ्यांक व्यवस्थित व्हेजिटेबल मेळटा. हेच्या बद्दल हांव सगळे आमचे जे फोंड्याचे कार्यकर्ते आहा तांकां धन्यवाद म्हणटा. कितें तूं व्हरपा आयला काय विकपा आयला? हांव बाजारात भाजी विकपा आयला. वचपाची भाजी मॅनेजमेंट सध्या बरो आसा. कितें पयस बसल्याक मातशे पयस आसात, डिस्कावंट दवरून आसात. केन्नाच्यान केलो आजच्यानूच स्टार्ट केला. तुमी मागणी केल्ली काय? ना, आमकां म्युनिसिपालिटीन हें करून दिलें. इतलेच तुमी खंय विकताले? आमकां बेकार आसता. कितली लॉस जाले आसतले म्हणटा बेकार काय? आतां म्हयनो भर मात जाल्यार बेकारच आसा.
तर आता किटो घेतला खंय तुमगेले ना अजून घेऊन की घेतले सांगला कसो कितें सांगला काय सांगू ना रेट काय सांगू ना हरशी सकयल कसो घेता तुमकां आमी पर मिनट 100 रुपये घेताले पयलीं सकयल 10 रुपये घेताले कितले? 10 रुपये घेतात पर मिनट हे खरं सीझन न्हू हय सिजनाक सामके बेकार तो माल खंयच्यान हाडटा तुमकां गेला पयलीं हाडटाले बेळगांवच्यान आतां हांगा कितें मेळटा तें घेवचें पडटा कारण भायल्यान काडूंक मेळना न्हू म्युन्सिपाल्टी वेपाऱ्यां खातीर खूब तळमळ करता हें आमकां दिसून येता त्याच बरोबर आमच्या मार्केटांत लोक भरपूर आसा आनी जशें म्युन्सिपाल्टीन आतां जे कौन्सील किंवा चेअरपर्सन आमचे कलेक्टर बाब हेणी सगळ्यांनी आमचे फोंडेंचो MLA सगळ्यांनी मेळून जे डिसिजन घेतलां एकदम बरें घेतलां कारण जे लोक हेवटेन तेवटेन भोंवून विकताले आनी पुलीस पळयलें की धांवताले म्युन्सिपाल्टी पळयलें की धांवताले हें सगळें बंद जालां म्हणून त्याच बरोबर हांव म्युन्सिपाल्टी कडेन मागतां आमच्या कलेक्टरा कडेन मागता जे भायर लोक जेन्ना तुमी हांगा तांकां बसयल्यात जे भायर पळय अशे मार्केटा भायर जे कोण गाडयो करून बसताले भायर गर्दी करताले हें तुमी बंद करपाक जाय सगळ्यांत पयलीं कारण जर ह्या लोकांक तुमी हांगा बसयल्यात जाल्यार मेन तुमी तें बंद करपाक जाय नाजाल्यार हांगसर कोणी येवपाना हांगा बसून फुकट जातलें म्हणून हांव मागतां म्युन्सिपाल्टी कडेन मागता ट्राफिका कडेन मागता पुलिशे कडेन मागता कलेक्टरा कडेन मागता की भायर जे लोक बसतात तेंचेरूच तुमी एक्शन घेयात कारण सगळे पटावयले त्याच बरोबर हांगा जे 31 लोकांक बसयल्या हे 31 लोक हे मर्यादीक जाले बाकीची जी बायलां आसात तीवूय पटावयलीच आयज व्हरून घरा कडेन खावपी मनशां तांकांय म्युन्सिपाल्टी खंय तरी तेंची सोय करची आनी जो एमावंट ते घातला म्युन्सिपाल्टीन ह्या दुकानवाल्यांक कोता येता 150 रुपया 200 रुपया कोता येता कारण नाही जाल्यार हे लोक कितें करतात दुसऱ्याक तरी भाडें दितात आनी थंय बसतात म्युन्सिपाल्टीक फटयता त्या हे म्युन्सिपाल्टीक तरी फायदो जाता हे बसून त्याच बरोबर जे बारीक लोक बसतात 20 रुपये दिवपी 10 रुपये दिवपी हे म्युन्सिपाल्टी मनशाक खबर आसा कारण म्युन्सिपाल्टी मनीसूच कलेक्शन करता भितर मार्केटांत तांकां खबर आसा म्हणून हांव मागता तेंचे कडेन की तेणी त्या लोकांची सोय करची जी बायलां गांवठी बायलां बसतात ती खंयची गांवठी म्हण खंयचीय म्हण जी बायलां बसतात आनी 10 रुपये 20 रुपये दिवन जो धंदो करतात हेंची सोय सामकी करूंकूच जाय म्युन्सिपाल्टीन नाजाल्यार अशें जातलें तूं शीत जेवता म्हाका पेजूय जेवपाक मेळपाना. Our reporter Krishna Naik in Ponda. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोरोना बाधितांतलो भारतांतलो आंकडो वाडतच आसा. गरज नाशिल्ल्यो वस्तू विकपाची दुकानां उक्ती दवरपाची सरकारान परवानगी दिल्या. पूण हें करतना सोशल डिस्टन्सिंग दवरप आनी मास्काचो वापर करप गरजेचें सांगलां. ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. पळयात. तोंडार हे मास्क बरोच तेंप उरपाची शक्यताय आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनय मन की बात कार्यावळींतल्यान होच मुद्दो सांगिल्लो. कोविड-19 अजूनय अदृश्य रुपांत देगेकुशीक वावरत आसा आनी ताचेर अजूनय उपाय मेळूंक ना वा वासिनय हातांत पडूंक ना. देखून जगतले जाल्यार लोकांनी योग्य ती काळजी घेवप काळाची गरज जावन रावल्या. फॉरेनर्सच्या बाबतीत अजूनही फॉरेनर्स वचत आसा. आतापर्यंत 5,933 फॉरेनर्स टील डेट विथ 30 स्पेशल फ्लायट्स हे गोवा एअरपोर्टा वयल्यान गेल्ले आसा. जे इल्लिगली लिकर्स अजूनही खंय खंय विकले वता ते आमी सीज सुद्दां केल्ले आसा. जेंकां कोणाक खंयसर जर ग्रॉसरी मेळना जाल्यार तांच्यांनी इन्फॉर्म करचें आमच्या कलेक्टराक. ते ग्रॉसरी ऑन व्हील जे आसा हे थंयसर वचून थंयसर वचून तांकां ग्रॉसरी ऑन व्हील दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. हो विशय थोडोसो ब्रीफ करता. आमी स्टेटींत एपिडेमीक एक्ट हो लागू आसा. कलेक्टरात काडलेले 144 कलम हे तशेंच चालू दवरलां आनी ताज्या सकयल आमी काही गायडन्स ज्यो दिल्या म्हणजे कलेक्टराच्या ऑर्डरीच्या सकयल फाटली ऑर्डर आमी कंटिन्यू परत फर्दर केल्ली आसा. परत ती जो पर्यंत स्टँड बाय दवरिना तो पर्यंत कलेक्टराची ऑर्डर 144 खातीर काडलेली ती चालू उरतली आनी एपिडेमीक एक्टाच्या सकयल येवपी जे सगळे म्हणजे सलून आसतले पार्लर्स आसतले हे सगळे बंद उरतले. फक्त चालू कितें उरतलें हाजेर थोडोसो हांव फोकस करता. गोंयांत आमी रुरल आनी अर्बन दोनूय एरियेनी म्हणजे ऑल स्टँड अलोन शॉप्स नेबरहूड शॉप्स and shops in residential complexes are allowed to open. Shop in market complexes and shopping malls are not allowed to open. It is clarified that the sale of e-commerce companies will continue to be permitted for essential goods only
ई कॉमर्स फेसिलिटीज ही फक्त एसेन्शियल गुड्सा खातीरच आसा. ओके, ते जालें. ताज्या उपरांत लिकर शॉप आनी लिकर रिलेटेड आयटम्स हे सगळे बंद आसा आनी ते बंदच उरतले. गोंयचे खलाशी बोटीत चडल्या घरा येवपाचे तयारीत. तरीकूय जायते जाण परदेशी वाठारांनी बोटींनी आडकून पडिल्ले आसात. जायते गोंयकार परदेशात काम करतात. ताकाय मायभुंयेत येवपाचें आसा. ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. पळयात तो कितें सांगता तो. आमी आमचो PS रेड्डी तांच्या बरोबर कॉर्डिनेशनान आसा. तांच्यो टेस्ट म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे तांच्यो टेस्ट केल्या. ओके, त्यांचो रिपोर्ट वेटींग आशिल्लो. त्यांचो आजून शिप एजंट जो आसा किंवा ओनर जो आसा शिपीचो ताणें आजून डिसिजन घेवंक ना. आमी ताका सांगलां जाता तितके बेगीन डिसिजन घे म्हणून, बट तांकां सायन ऑफ केल्या वयतले जाता तितके बेगीन. आमी आत्तां जे सीफेरर्सचे तांचे एजंट किंवा शिप ओनर आसा तांकां सांगलां की तुमी पर हेड वीथ सबसिडायज रेट समथींग जर ते डायरेक्टली हॉटेल पळयता आसत जाल्यार तांच्यांनी हॉटेल पळोवपाचें. तेच हॉटेल आमी क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून घेता. आमकां पेमेंट करपाची कांयच गरज ना. तांचे स्वताचे हॉटेल आसात, तेच बार्गनिंग करून घेता, तांकां चीप रेट पडटा. तेंच्यांनी 2 गजाली कन्फर्म करच्यो की थंयसलें हावजकीपींग मेंटेन जातलें आनी तांकां फूड फेसिलिटीज त्या हॉटेलाचेर आसतल्यो. आमकां पेड करूं नाका. तेंच्यांनी हॉटेल घेवचें. आमचो स्टाफ टेक ओवर करतलो. क्वॉरंटायन फेसिलिटीज वेवस्थीत जाता काय ना ती आमी थंयच्यान तेंचे सॅम्पल कलेक्ट करतले. त्या ती पेमेंटाचो इशू ना. इन केस इफ आमचे हॉटेल जर म्हणटा आसत ते आमी सबसिडायज रेटीनी इन बिटवीन 3000 to 4000 पर डे पर हे आमी त्या एजंटांक सांगलां की तांच्यांनी पेड करचें. आमी इंडिविज्युअल कोणाक सांगूंक ना. ओके, ताज्या खातीर आमी तेजेर उलोवप चालू आसा. मारेला जे आसा पळय न्हू तांच्यांनी उलोवप हेजेर सुरू आसा, ते करतले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोना व्हायरसाच्या सांवाराक लागून गोंयांतल्या सगळ्या धर्मियांचे उत्सव रद्द करचे पडले. तांचो फुलां वा फुलांचे हार वळेसार करून विकप्यांच्या वेवसायांचेर परिणाम जाला. खास करून शिरगांवची फामाद लयराईची जात्रा रद्द जाल्या उपरांत हे जात्रे कडेन संबंदीत सगळे वेव्हार बंद जाल्ल्यान फुलाकारांचे आकांत आयला. फकत जात्रा काले आणि धर्मीक कार्यावळी वेळार गोंयचे फुलकार वा फुलकारां आपलो वेवसाय करतात आणि ताचेरच आपले पोट भरतात. शिरगांवचे जात्रेक दर वर्सा गोंय आनी कुशीच्या राज्यांतल्यान लाखांनी भावीक येताले आनी फुलां विकती घेत आशिल्ल्यान फुलकारांचो बरो वेवसाय जातालो. आबोली, मोगरो, जाई, जुई सारकिल्ल्या फुलांक बरीच मागणी आसताली. पूण देवस्थान समितीन जात्रा रद्द करपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान ह्या फुलकारांचो वेवसाय बुडला. पळयात. खंय जात्रांनी वयताली चडशी जात्रांनी आनी जात्रा ना तेन्ना मागीर देवळा कडेन बसताली मातशें फुलां घेवन. आतां जे सगळ्यो जात्रा बंद जाल्यो बंद त्या खातीर तुमकां जो कितको हे येतालो म्हणजे कितको तुमची जोड अशी जाताली. 25,000 तरी आमी करताली आनी ते जोडून आमी दवरताली आनी 5 भर मागीर कितें तरी खाताली न्हू आमी. आतां तें कांयच ना न्हू, सगळें बंद जालें म्हणटा कितें मदत करची. सरकारान कितें तरी मदत करची आमकां. आतां कितेंच ना. कोर्सूं आयली ती करपोन गेली सगळीं. आणि म्हणजे हे जे 30-35,000 तुमचे गेले म्हणजे तुमकां आतां तेजो सारकोच त्रास जातलो. येवपाडले आमी काय न्हू म्हटल्यार सगळो ते धरून आमी कितें तरी करून दवरतालेच रे. 40,000 तरी आसतालेच फुलांचेच सगळे. आतां ते नात जाल्यार मागीर कितें करतलो. कोरोनाक लागून सगळ्यो जात्रा बंद आहा आनी सगळ्या जात्रा समानी सगळ्यो जात्रा शिरगांव धरून सरासरी 3 लाखाचो इन्कम. ह्या 3 लाखाचे वांटेकरी म्हाजे भरपूर आसा. गांवोगांवी आहा, कोणाचे मोगरी आहा, कोण म्हाका हेल्प करता, कोणाक गिऱ्याक करून हाडचें पडटा. जास्त वेपार जाल्यार आनी मनशां वाडून दुसऱ्या गांवांत धाडचें पडटा. कित्याक ती मोगरीचें फूल अशें आहा आयचें आज सोंपोंक जाय. आयज जर सोंपना फाल्यां व्हॅल्यू ना आनी फाल्यां तो घेयना. पूण जेन्ना म्हाजो स्टॉक म्हाका कळटा आनी म्हाजे स्टॉक जास्त आहा तेन्ना भायल्या मनशांक आपोवचें पडटा. बाबा तुका 100 दिल्यो तेका कोणाक 50. अंदाज तुमचे डिपेंड अशें सगळ्या गांवांनी कितके आसतले टोटल? सगळ्या गांवांनी मेळून टोटल तुका 450 ते 500 लोक आसतले. सगळ्या लोकांक विनंती करता की तेंच्यांनी आपापल्या घरान रावून हे जात्रेचो जो उपवास आहा ते जात्रेचे व्रत ते करतात ते तेंच्यांनी आपापल्या घरा रावून सगळ्यांनी करचें. घरा कडेन रावूनच तेंच्यांनी प्रत्येकाच्या घरान देवीचो फोटो आसता. त्या फोटोवाक तेंच्यांनी थंय कळे बी घालपाची, फुलां घालपाची आनी देवीची थंय पुजा करपाची आनी थंय ते देवीचे तेंच्यांनी घरांनी नामस्मरण करचें जेणे करून तेंची जी भक्ती आसा ती आमच्या देवी पर्यंत पावतली.
शिरगांवच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. सगळ्यांक एकूच प्रश्न पडला, सलूनां केन्ना उक्ती जातली काय? गोंयकारांचे तकलेर माले वाडला केंसांचे. हो भार घेवन भोंवपी दर एकलो सलूनां उक्ती जावपाची वाट पळयत रावल्यात. मडगांव सलून ऑनर एसोसिएशनाच्या ह्या वेवसायिकान कितें तरी थाकाय मेळोवन दिवची असो उलो मारला. आमचे पोटच्या दिसपट्ट्या कामकारांचेर अवलंबून आसा अशें तेंचें म्हणणें. पळयात. की आमचे लिगल हेअर कटिंग सलून्स आहे पळय मारगांव ते भशेन आख्या गोंयांत इल्लिगल ज्या उलयना कित्याक इल्लिगल सलूनां जायतीं आहे आनी लिगल्स थोडी आहे. ती लिगल सलूनां आहे पळय ते सलून ओनर्स आमी एक जाले मारगांव आनी आमी डिस्कस केला आनी आमी म्हणला की आमी सगळे नॉर्म्स फॉलो करतले लायक हायजिनीक नॉर्म्स म्हणजे लायक ती मास्क घालपाची मागीर टावल्स चेंज करपाचे आनी स्पेशली म्हणटा ते आमी आमचे वर्करांक मास्क घालूंक लायतले. तेच भशेन आमचे जे हे कित्याक म्हणटा ते कस्टमरांचे तोंड बीन पुसपाक जाय पळय ते आमी टावल्स यूज करनाय आनी हाचे पयलीं आमी करनासले. आमी सामके टिश्यूज फ्रेश टिश्यूज घेवन फ्रेश टिश्यूज तोंड बीन पुसताय. जाल्यार आमचे सगळे लायक आमी डेटॉल दवरलेले आहा. डेटॉलान आमचो शेविंग हे आसता पळय तो आमी डेटॉलान घालताय. सिजर्स आमी डेटॉलान घालताय. मागीर दुसरे आमचे लागीं हे आहा स्टरिलायझींग बॉक्सीस आहाय तातूंत आमी स्टरिलायज करताय. कात्री मागीर आमचे आतां कितें म्हणटाय ते गांठून भितर आहाय पळय कोम्स वी स्टरिलायज. सो हे सगळे आमी नॉर्म्स फॉलो करताय. आनी दुसरें आमी कितें म्हणला सोशल डिस्टन्सींग दवरपा जाय कित्याक आमचे सलून आतां समज 3 चेर आहे आमी एक ना जाल्यार 2 चेराचेरूच काम करपाचें डिस्टन्स दवरून आनी दुसरे कोण कस्टमर येता पळय तांकां भायर उबे करपाचे आनी एक एक करून तांकां भितर घेवपाचें पूण नॉट ऑल टुगेदर पयले घेताले पळय ते भशेन वन. सो वी एज लिगल सलून ओनर्स वी आर गोइंग टू फॉलो द नॉर्म्स. पूण इल्लिगल आहाय पळय तांचे आमी कांयच उलयना कित्याक ते आमचे कांय आयकना. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.